सीवर्स टू तेमवाडा जो रस्तो वयता तेजे हॉटमिक्स जावप गरजेचें आसलेलें. सो हांव तुमकां पयले सुवातीक एक गजाल क्लियर करता की जो एक्झिस्टींग रस्तो आसा तेजेरूच हॉटमिक्स जातले. कारण खुबश्या लोकांच्या बद्दल जेन्ना आमी त्या दिसा सर्वे केला हायकोर्टाच्या तेज्या बद्दल सगळ्या लोकांक अशें दिसता की रस्तो कितको वाडटा आनी सगळेच जाण भियेला. सो जो एक्झिस्टींग आसा तोच रस्त्याक हॉटमिक्स जातले. आनी मातसो मे बी खंय जागा आसा थंय 1 मिटर वाडटलो, चड व्हडलो वाडपाचो ना. जो की MDR रस्तो सगळ्यांच्या मते MDR रस्तो की 25 मिटर आसा. सो तुमच्या माध्यमांतून आमदाराक आतां तुमी सांगला तर हांवूय सांगता की हो रस्तो 25 मिटराची गरज ना. कारण 8 मिटर रस्तो मोर देन इनफ. जे आमचे लोक हांगाल्यान वयता 2 गाडये सहजपणे सुटल्या काय खूब काम जालें. कारण जे लोक 25 मिटराचो रस्तो MDR हांव नको 2000 कित्याक जाल्लो तो इतकी हेजी ह्या गरज ना. कारण 2 मिटराच्या स्ट्रेचाक 25 मिटर आनी बाकीचो एंटायर रस्तो 15 मिटराची गरज ना. सो हांव तुमच्या माध्यमांतून PWD मिनिस्टर जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा तेंचे पर्यंत सांगता. तशेंच आमच्या आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता की जो रस्तो एक्झिस्टींग आतां जातलो तितको मोर देन इनफ आमकां. आयज आमी मोर्जी गांवांत आहात आनी हॉट मिक्सिंग हे नाल करून सुरवात केल्ल्या सीओस टू तेमा बिचा मेरेन. आणि ह्यो टोटल स्ट्रेच आहा तो 2 किलोमिटराचो आहा. तो हॉट मिक्सिंग जातलो आसा त्याच कार्पेट एरियाचेर खंय एक अर्द मीटर 1 मिटरचो जागो मेळटा थंय वाडयतले. तशेंच 200 मिटराचे आमची गटर घेतलेले आहा आनी 310 मिटराचे आमी प्रोटेक्शन वॉल घेतलेले आहा आनी 8 क्रॉस ड्रेन्स घेतलेले ह्या एंटायर स्ट्रेचाक. आनी म्हाका दिसता ह्यो लॉंग पेंडींग काम हे म्हणजे कितलीशीच तेप जालो. सगळ्यांचे स्थानिकांचे रिक्वेस्ट आसली की ह्यो रोड म्हणजे बिचार म्हणजे एंटायर ट्युरिस्ट आहा नॅशनल इंटरनॅशनल ह्याच रोडांतल्यान बिचाचेर वयतात आनी ह्यो रोड बरो आसचो. तर त्या प्रमाणे आयज ह्यो सुरवात करून आमी हॉट मिक्सिंग हे सुरवात केल्ली आहा. तेका लागून हांव सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हणटा की तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघाचे मॅक्झिमम सगळीं कामां जी रोड PWD रोड्सा कडेन आहा ती सगळी क्लियर केल्ली आहात. आनी येता त्या टायमान सगळे आसा तितके रोड मागीर ते मेन रोड MDR रोड असो नाल्यार इंटरनल रोड सगळे हॉट मिक्सिंग आनी तेका इन्क्लुडींग गटर्स हे आमी प्रोविजन केल्ले आनी ते बेगिनात बेगीन सुरवातूय जातले. आता खिंड ते मोर्जी पर्यंत सायकल ट्रॅक सरकारान करोडो रुपये खर्च करून तयार केल्लो आणि आता सध्या मोडपाचे काम सुरू आहे. करोडो रुपये सरकारचे उदकान गेले न्हू ते असेच चलतले कामां काय? सायकल ट्रॅक जो खिंड टू चोपडे सर्कल मेरेन जो आहा तो खंयूच आमी डॅमेज करनात. पूण थंय उदीक वचपाची हे ना प्रोविजन केल्लें ना. म्हणजे पावसान तुमी पळयतात त्या रोडाचेर सगळें उदीक भरता आनी तेका ड्रेन्स घेवंक ना. तेका लागून रस्तोय पिड्ड्यार जाता. आमी खंय खंय आमी लास्ट इयरूय इन्स्पेक्ट केला. आयज रस्तो आमी रिपेर केला तो. आतां आमी ते पावसान उदीक खंय खंय उरतात ते पयलीं आयडेंटिफाय करतले आनी ते ड्रेन्स काडटले. कित्याक जर रस्तो आमी चकचकीत केलो आनी ड्रेन्सूच दवरूंक ना म्हाका दिसता उदीक ते सांठोवन आख्खो रोड इतलो एक्सपेंडिचर करून वेस्ट वयतलो. आतां तुवें म्हटल्यार ते सायकल ट्रॅक तो केला तो सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडान घेतला. जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे इन्वॉल्व असतात तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट ताका हात लावंक शकना जो पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंटाची NOC ना आनी ती मेळप व्हेरी डिफिकल्ट आसता. तो आमी सायकल ट्रॅकाक खंयच हात लायना. तो म्हाका हांव जाणा अर्दो कुटो केल्लो आहा तो कंप्लिटूय ना खंय खंय तो ट्रॅकूय ना. सो पूण तेका आमी हात लावंक शकना. आमी आसा तसो तो मेंटेन करून कितें तेचेर प्रोविजन करपाचो प्रयत्न करता. आता व्हडा प्रमाणात मांद्रे मतदारसंघात विला येता मेगा प्रोजेक्ट येता. सध्या रस्तेच नारून आणि रस्ते नसताना हे मेगा प्रोजेक्टांक किंवा विलांक हे TCP म्हणा की डिपार्टमेंटा पयलींच लायसनां कशी दिता रस्ते पळयनात ते पयलीं म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं विरोध आसलो तो म्हाजो आनी अजुनूय म्हाजो विरोध आहा हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स आनी विलाज येता ते. कित्याक रिजन इतलेंच आहा जेन्ना आमदार जालो तेन्ना म्हाका दिसता एक वरास सारके 1 ते 1.5 वरास लोकांक हांगासर उदकाचो त्रास जातलो. आनी पावर सप्लाय आमी सबस्टेशन केले एका वर्सात ते पावराचो इशू ना. पूण उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आसलो स्पेशली मोर्जी गांवांत आमी 8 दीस सुद्दां उदीक येयन आसलें. आनी त्या टायमाचेर एसेंब्लीन हांवेंनूच क्वेश्चन रेज केल्लो आनी आमच्या PWD मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केल्ली की वॉटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जो पर्यंत PWD दिना तो पर्यंत हे विलाज व्हडले प्रोजेक्ट्स तुमी दिवं नाकात. कित्याक आयज आमी 15 MLD प्लांट चांदेला स्टार्ट केलो आनी 1.5 वर्सान म्हाज्या टेन्युराचे 1.5 वर्सां उपरांत उदीक खंय तरी पयऱ्यान एकदां तरी सफिशियंट येवंक लागलें. आनी आयज 30 MLDचे ऑलमोस्ट 50% वयर कंप्लीट जाला. बाय डिसेंबर प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. हे उदीक हाडला कित्याक हे उदीक आमी हाडला आमच्या स्थानिकां खातीर. आनी जर स्थानिकांक आजून पावोकूच ना उदीक आनी हांगासर व्हडले व्हडले विलाज आनी प्रोजेक्ट येवंक लागले म्हाका दिसता परतूय परिस्थिती तीच जातली जी हांव पयले आमदार जाल्लो फर्स्ट म्हणजे 2022
तेन्ना पासून परिस्थिती तीच परिस्थिती रिपीट करते. सो ताका लागून हांवें म्हाज्या पर्सनल नोटाचेर सगळ्या डिपार्टमेंटांक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तिक्यांकूय हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलें. तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेमोरंडम दिला की हे इमिजिएटली स्टॉप करपाचें म्हणून. त्या प्रमाणे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमच्या PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक पेडण्या ऑलरेडी इंटिमेट केल्ले आहा आणि हे फक्त पेडण्या पुरती न्हय आख्ख्या गोंया पुरती आहा. जो पर्यंत PWDची NOC वॉटर अवेलेबिलिटी NOC जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत ऑक्युपन्सी कोणीच खंयच्याच कन्सर्न अथॉरिटीन दिवची न्हू. हे सर्क्युलर सगळ्या सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी पावलेले आहा, सगळ्या पंचायतीकूय पावले आणि त्या प्रमाणे ते बऱ्यापैकी एक्टूय करता. म्हणजे जेन्ना तो सर्क्युलर येता तो कन्सर्न घेवन ते आपलें काम करतात. सो हे पयलींचे भायर दिलात ना दिल्यात हे तुमी फायंड आउट करपाचें कोणें दिला, खंयच्या टेन्युअरान कोणें खंयच्या टायमार दिलात.